वचत थंय म्हणटात चेंज जाय. हे पयलींचे पुरो इतलें आयकूंक येता, पयलींचे जेंचे जे पयलीं हे जाले तांकां पुरो म्हणून आमकां चेंज जाय. आनी इतलेंच वचत थंय इतलें आयकूंक बरें दिसता की ते फक्त कोवीड सेंटराचे वचत ते घरान इतलेंच म्हणटात की कोणी चिंतूंक ना आनी आमकां जावंक ना कोवीड, पूण तरी आसतना तुवें हांगा प्रोविजन केला. सो प्रत्येक घरान एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट जाला आनी बऱ्यापैकी म्हणटात चल एक चान्स तुका दिवया ही उतरां आयकूंक येतात. आनी आमचे जे प्लॅन्स आहात ते जेन्ना आमी एक्सप्लेन करतात तांकां खरेंच पडटा. जे आमी उलयतात तो फॅक्ट म्हणून जे न्हू की आमी आश्वासनां प्रत्येक घरान जे ऑपोजिशन करतात प्रत्येक घरान वचून सरकारी नोकऱ्यो दितात अशें आमी दिनात. आमी म्हणटात नोकऱ्यो दितात पूण आमी प्रायवेट सेक्टरान मेजर फोकस केल्लो आहा. तो सगळे कडेन वचत तो बरो रिस्पॉन्स मेळटा. येता वचत ते जेपीचे कार्यकर्ते आमकां आयज जॉयन जातात. हेचे वयल्यानूच कळटा रिस्पॉन्स कितें आहा. 2019च्या पोटनिवडणुकीत तुम्ही पहिलेच फावटी 9,500 मतां घेतली आणि आता ती पोझिशनान जर 9,500 मतां परत मेळ्ळी जाल्यार तुम्ही विन. ती मतां तुमची आसा ती आसतली का आनी वाडोवपाचोय तुमचो प्रयत्न आसा? बीजेपीचे कार्यकर्ते जेन्ना कंटिन्युअसली आमकां जॉईन जायना म्हणजे डेफिनेटली ती वाडल्या. आणि बीजेपीचे न्हू काँग्रेसचे काही भागातले आमकां जॉईन जाल्यात, प्रवेश केला. सो म्हाका दिसता आयज जो वारो आहा तो बीजेपीच्या विरोधान आहा आनी बीजेपीक कोण सपोर्ट करपाक रेडी ना. कित्याक तेंचे गेली 5 वर्सां अन्याय जाल्लो आहा आनी हेच्या फुडें म्हाका दिसना बीजेपी. ह्या 2 दिसांक काहीतरी मांद्रे काही कार्यकर्ते भाजपचे म्हणे मगोन इले, तांकां फसोवन प्रवेश दिला असो तेंचे म्हणणे आणि तेंच्यांनी काल परत भाजपान प्रवेश केला. हेचेर एक प्रतिक्रिया. आमी हांगासर कोणाकूच आफोवन प्रवेश फोर्सफुली करिनात. स्वताहून ते काही ज्येष्ठ नागरीक आसले ते स्वताहून हांगासर येयल्यात आनी प्रवेश केले. आनी जेन्ना आमदारान हांगासल्या बीजेपीच्या कॅन्डिडेटान घरा कडेन गाडी धाडून तांकां फोर्सफुली गाडयेन बसून हेले आनी शेले मारून फोटो मारल्यात, ते मनीस ते ज्येश्ठ नागरीक आहात ते म्हाजे कडेन इमिजिएटली सोमते येयल्यात आनी सांगलां आमकां फोर्सान तेणी येयल्यात म्हणून. आनी तेंच्या लागला आमी कितें करूंक जाय ते करतले, आमी तेच्या वांगडा ना. कित्याक ते स्वताहून येयल्यात म्हाजे कडेन, हांवें तांकां हाडूंक ना. फोर्स करनात कोणाक जॉईन जावंक. मांद्रे मतदारसंघान आतापर्यंत जर आमी पळयलें जाल्यार एका सायडीन क्रिश्चन कम्युनिटी जे भाव आसा ते मोठ्या प्रमाणान आसा आनी क्रिश्चन कम्युनिटीन आज पर्यंत MG केन्नाच मत घातलेलें ना. अशाच परिस्थितीन तुमी तांची मतां कशा पद्दतीन तुमचे कडेन ह्या फावट हिस्ट्री चेंज जातली. एंटायर कॅथलीक कम्युनिटी आहा ती आयज फर्स्ट टायम MGक मारतली, शिवाचेर मत मारतली. हे हांव फूल कॉन्फिडन्सान सांगता. तेच्या फाटलें कारण कितें? कारण फक्त म्हाजें कार्य आनी म्हाजो एप्रोच तेंचे कडेन आनी हांव तेंचे कडेन रिलेशन जे बिल्डअप केलां इतके वर्सां तेका लागून. ते चिंततना जीत आरोलकर चिंततात. सो ते ऑलरेडी तेंच्यांनी डिसायड केलें शिवाचेर मत मारपाचें. सो ते म्हाज्या वांगडा आसतलें. गेल्या 5-10 वर्सां पयलीं अशाच पद्दतीचे चित्र आसलेलें आनी क्रिश्चन मांद्रे मतदारसंघान येता. मागीर ती जी वोटींग जी आसा ती पार्सेकरा कडेन वयतली काय तुमचे कडेन रावतली? पळय तेन्ना ताका इलेक्ट करून सत्तेर हाडपा खातीर आनी आपली कामां जावपा खातीर केली. म्हाका दिसना आतां जेन्ना अपक्ष रावल्या कारणान थंयसर मतां वयतली कशी. डेफिनेटली तेचे कोण आहा ते तेच्या वांगडा रावतले. पूण जेन्ना लोकांचे निर्णय जाल्लो की तांकां बदल जायो आनी चेंज जायो तेन्ना खंयच विशय येना कोण कितें बसला ते तांकां कोण पावला आनी कोण तेंच्या वांगडा आसा आनी तेंच्या वांगडा एज अ फ्रेंड एज अ फॅमिली कोण रावतात तेच्याच वांगडा ते रावतले. आतां पर्यंत जर आमी मांद्रे मतदारसंघ ताचेर होल्ड आसलेलो आनी ह्या निवडणुकीक एका दुसऱ्या समाजातले एक 3 कॅन्डिडेट तुमकां हांगा दिसतात आता आनी आयज त्याच समाजाचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर परत थंय येता आनी अशा टायमाचेर हयसर समाजाची विभागणी जातली काय? पळय आयज यंग न्यू जनरेशन आहा पळय ते समाजाक बिलीव करनात, ते मनशान बिलीव करतात. आनी खंयच म्हाका दिसूंक ना. म्हाका दिसता समाज हो कितें आहा हे तो शब्द पळय तो म्हाका हे राजकारणान येयल्या उपरांत कळ्ळें. नाजाल्यार आमकां इतकी वर्सां समाज हो खबरूच नासलो.